करमल घाट हो मरण घाट म्हूण बरोच फामाद आसा। ह्या घाटार कितल्याशाच जणांचे बळी लेगीत गेल्यात। ह्या घाटाचे आता काम चालू आसा, पूण कासवाचे गतीन रस्त्याचे रुंदीकरण लेगीत सारखे करूंक ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे। सरकाराचे दोळे उक्ते जाला, पूण अर्धकुटेशे दिसता। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। जेन्ना आमी काणकोण तालुक्यांतल्यान मडगांवच्या दिशेन वयता त्या देवळाचेर जो आमकां घाट मेळटा, त्या घाटाक अशें नांव आसा तें करमल घाट। पूण दुर्दैव अशें ह्या घाटार इतले अपघात जाताले की जवळ जवळ त्या आठवड्यांतल्यान 2 किंवा 3 जाताले आनी म्हयन्याचो रेशिओ काडलो जाल्यार जवळ जवळ 10 ते 12 इतले अपघात जाताले। ताका लागून ह्या घाटाक बऱ्याचशा जाणांनी नांव दवरलें की हो घाट आसा तो मरण घाट म्हणून। पूण जेन्ना साकून लोकांनी त्याच बरोबर काणकोणच्या वेगवेगळ्या मिडियांनी आनीक बाकीच्या जे आंदोलन करपी लोक आसात त्या लोकांनी आवाज उठयलो, त्या वेळार सरकाराक जखमारी जाग आयली आनी तांच्यांनी हांगासर हो जो करमल घाटाचे जे डेंजर वळण आसा हे डेंजर वळणाचें काम सुरू केलें। आतां जवळ जवळ 2 ते 2.5 म्हयने जालो ह्या वळणाचें काम सुरू आसा। खरें म्हटल्यार तें काम जें आसा स्पिडीन जावपाक जाय आशिल्लें, पूण ह्या कामाक ज्या तरेन स्पीड जाय ती स्पीड मेळ्ळी ना। पूण त्याच बरोबर एक गजाल म्हटल्यार अशी की हांगासर अजून काम जालें ना आनी रस्त्याची तशी चड रुंदाय जाली ना। पूण आतां जवळ जवळ 2 ते 2.5 म्हयने जाले हांगासर अपघात कमी आसा। कारण इतल्या खातीरच की हांगासर काम चलता म्हणून दोनूय सायडींनी आतां वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून बोर्ड लायला आनी ताका लागून जे लोक हांगासरल्यान गाडयेन येतात वयतात ते लोक आपल्या पद्दतीन गाडी जी आसा सवका करता आनी ताका लागून हांगासर अपघात जायना। अशाच तरेचेर पयलीं जर कंट्रोलिंग आशिल्लें जाल्यार हांगासर अपघात जायना आशिल्ले। पूण हांगासर गाडयेची स्पीड कमी करप शक्य नाशिल्ल्यान त्याच बरोबर लांब गाडयो आनीक अवजड वाहतूक आशिल्ल्यान सातत्यान अपघात जाताले। येणाऱ्या काळान हें काम बेगिनान बेगीन जाग्यार पडचें आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन आतां हांगासर अपघात कंट्रोल जाल्यात त्या फ्युचराक अपघात न जाता हांगासर सुखरूप वाहतूक जावची आनी हें काम बेगिनान बेगीन तडीक लागचें अशें हांगासरल्या थळाव्याच्या लोकांची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।